देव बरें करूं म्हणटा। हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आणि हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता। थँक्यू। देव बरें करूं। म्हणून स्टेप डाऊन कित्याक केलें तुवें विरेशाक लागून? हांवें गेला म्हाज्या पोजिशनाचेर, पार्टी तशीच आसा, पार्टीचो सिंबॉल तसो आसा। पूण काल पर्यंत तूं सगळें तशें काल पर्यंत तूं सांगतालो की लोकांक तूं जाय म्हणून, आनी आतां लोकांक कितें आन्सर करतलो? आता पार्टी इतली डॅमेज जाल्ला की ती रिस्टोर करून गावना म्हणून तुम्ही स्टेप डाऊन बी जाता जायना। म्हणून तुषारान तुजेर एक एलिगेशन केलें तें म्हणजे पार्टी बंद करपाक सोदता म्हणून सांगलेलें तेणें त्या दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेवन। तेजेर कितें तुजें म्हणणें आहा? सद्याक रिव्होल्युशनरी गोवन्स प्रेसिडेंट मनोज परब हेच्या बरोबर विश्वेश नाईक, अजय कुलकर यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। त्यांनी सांगले की आपण प्रेसिडेंट पोस्टाच्यान रेजिग्नेशन दिता, एज वेल एज तो आता आरजीपी पार्टीचो मेंबर सुद्धा ना। हेच्या मुखार आरजीपी पार्टीचे कितें जातले एक चिंताची गजाल आसा, एक चिंतपाची गजाल आसा। हेच्या मुखार कितें अपडेट आहा पार्टीच्या आरजीपीचे ते तुमच्या मुखार घेवन येतले, पळयत रावात। आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आणि हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता। थँक्यू। पॉसिबल ना रिस्टोर करवा पार्टी पॉसिबल ना मनोज? नाका बाबा। नाका रे सिंपल मेंबर म्हणून असतो तो आरजीचो प्रेसिडेंट केले, पण मेंबर ना, मेंबरचं बी केलं। तुम्ही पळयतात GNH।